साळ पुनर्वसन गांवांत देवळा खातीर बांदपी मंडपाचें काम सामकेच खालच्या दर्जाचें आसा अशें देवळाच्या कमिटीन साळ पंचायतीच्या सरपंचाक म्हायती दिल्ली। ताचो पाठपुरवठो म्हण मेघश्याम राऊत हांणी मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांची भेट घेतली। तेन्ना मुखेलमंत्र्यान ह्या सगळ्या कामाची बेगींतल्या बेगीन चवकशी करपाचें आश्वासन दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सगळ्यांक नमस्कार। गेले 2-3 दीस जो साळ पुनर्वसनान जो हॉलाचे जे कामा बद्दल जे आमी ते इश्यू चल्लेलो आसलो तो आयज आमी गोयचे मुखेलमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन येयल्ले मेळपाक कागाळ घेवन। आयज जेन्ना आमी तेंच्या कडेन सीएमा कडेन गेले आनी सीएमाक सांगले की अशें जाला म्हणून इतल्यान सीएमान सांगले की सीएमा कडेन ऑलरेडी ते इन्फॉर्मेशन पावल्लें आसा, तेंच्यांनी व्हिडिओ पळयल्ले आसा। खरेंच हांव सीएमाचे धन्यवाद मागता की तेंच्यांनी जेन्ना लेटर घेतले तेन्ना म्हाका म्हणपाक रावत इमिजिएटली हेचेर आपूण एक्शन घेता आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी जे आमी जे दिला तेचेर ऑलरेडी इन्क्वायरी म्हणून सायन मारून ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्ले आसा। आनी हांव सीएमाक मागता आनी सीएमाकय सांगलेलें हांवें कित्याक फाल्यां जर हेचेर जर लोकांची हानी जाली, तो स्लॅब कोसोन जर कोणाचे जर जिवाची हानी जाली जाल्यार फाल्यां सकाळी आमी सगळे लोक सीएमाकच ब्लेम करतले। म्हणून तांकां सांगलें हेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाचें आनी तेणी ते मान्य केलें आनी तेंचेर लेटरार इमिजिएटली इन्क्वायरी करची म्हणून त्या डिपार्टमेंटाकडे ते धाडटले आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की आमी 100% हेचेर आमी सगळे इन्क्वायरी कितें ते करतले।